दुर्बोळ्यांच्या वर्साक एक विशेष मागणी आसा. अपुरबायची उतरां तुमकां दिमी घालून साथ जाल्यार दिमी घाला, नाजाल्यार उबी रावा. हे मागणें हांव भेटयत आसतना तुमी मौनपणी तुमच्या तेगच म्हणा आनी ताजे शब्द नियाळा. आमकां काय म्हणिल्लें बरें करूंक प्रेरण मेळात. दयाळ आनी मोगाळ बापा, उरपी दियेसीजेन पासारलेल्या ह्या दुर्बोळ्यांच्या वर्सा खाण, नेसाण वा भद्र बिडार नासची, रीण, असुरक्षीत काम वा पिडेंत आसची, एकसुरी आनी समाजेंत तिरस्कृत जाल्ली, आपलो ताळो लेखाक घेनात म्हण मोगची असल्या जायत्या रुपांच्या दुर्बळकायेन जी येतात ते आमच्या सक्कट भावा भयणींक आमी तुजे मुखार हाडटा. आपल्या भुरग्यांक बऱ्या फुडाराचो भरवोसो आनी जतन दिवंक वावुरतात त्या जल्म दातारां आनी कुटुंबां खातीर, आपणाची विसर पडल्या म्हण भोगतेल्या मालगड्यां खातीर, भद्रती आनी घन सोंपतेल्या निराश्रितां आनी तळांतरकारां खातीर, मोतयेचे पिडेन कश्ट भोगतेल्यां खातीर आमी मागता. तुजो पवित्र आत्मो तांकां धैर्य आनी उमेद दिवं आनी अशें आपलो मोग केल्लो आसा आपूण मोलादीक आनी केन्नाच एक सूर न्हय म्हणून समजूंक तांकां आदार मेळो. आमच्या दियेसीचें गवळीक येवजण, सेवे वावराचे संस्थे आनी बऱ्या मोनाच्या समुदाया मुखांत तांच्या बराबर चलच्या सगळ्यांक बेसावांनी बर अशें आमी सांगातांत दुबळीकायेतून संपूर्ण सुटका आनी नीत आनी समाधानांत रोंबलेली समाज रचूंक पावो. हे मागणें करता तुज्या मोगाची ग्रेस्तकाय आमी जाणा जायशें आमच्या खातीर दुर्बळ जालेल्या तुज्या पुता आमच्या सौम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमीन.